स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे। अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ। सर्व श्रोतेगणांक सशीची श्री समर्थ अंक श्री रामाक एकमय त्या निर्गुण परब्रह्माक अभिवादन कोर्ण आईचे विवेचनाक सुरुवात करूया। पहिले दासबोध हाजे मनोबोध मनात श्लोक 181 आजी श्लोक असो 181। आता त्यांनी पैदोन सांगल्या की हे सगळे जे दृश्य अदृश्य हे सगळं जो गोंधळ असं घोळ असं कळना जे दिसता ते आसना जे आसता ते दिसना भासना जाल्यार हे सगळं कळचे खातीर आमकां नवीन दृश्टी जाय। ती दृश्टी मेळच्याक आमकां गुरू जाय। जाल्यार गुरू म्हळ्यार कशी जावंका आजकाल सगळेच गुरू म्हणून घेतात पण ते आसना ते तर गेलपंत तांणी सांगलें गुरु पाहता पाहता लक्ष कोटी बहुसाल मंत्रावळी शक्ती मोठी मनी कामना चेटके धात माता जनी व्यर्थ रे तो नभे मुक्तिदाता। का मुक्तिदाता नाही कशी भोंदू असता ती ताजें वर्णन ताणें केलें बिवेर
कला म्हळ्यार तुमगेलें आयुश्य कलें फुकट येनी. कितले जन्माची पुण्याईने तुमकां हो नरदेह मेळ्ळा आनी तो सगळें तुमी तांगेल्याचेर व्हांवचे सती. तावळ खरो गुरू कोण, खरो गुरू कोण न्हय हें कळका. तर आत्ताच तांतून तांणी भोंदू गुरू कशी आसता ती म्हूण तें दिल्या. नभे चेटकू चाळकू द्रव्य भोंदू, नभे निंदकू मत्सरू भक्ती मंदू, नभे उन्मतू व्यसनी संग बाधू, जनी ज्ञानी यातोची साधू अगाधू. जय जय रघुवीर समर्थ. कळ्ळें की कोण आमकां शिकळचे तर तांच्यान कसले वायट गुण आसता कसल्या वेल्यान लक्षण कली. तांणी हांगा भोंदू गुरूंग लक्षण सांगलें. ते गुरूंग लक्षण सद्गुरूग लक्षण पयलीं सांगून जाली. आतां भोंदू गुरू कशें कळचें सामान्य मनशाक कळना. देह सगळ्यांगेले कलेक आसता ती तांतूय कळ जाता. एवरीथींग दॅट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड के. तर जे नॉट गोल्ड आसता न्ही तें जास्ती ग्लिटर जाता. तशी भोंदू आसता ते जास्ती तांगेले प्रस्थाची जास्ती आसता एक नमुन्याचे. तांगेले एकरा शिष्य आनी मागीर तेणी सांगिल्ले वरी खंयचे बाजारांत मस्त घोळक आसता. लोकांक दिसता बापरे कितलो हांगा गर्दी आसा, बरो माल आसतलो म्हणून वता ती. आनी कल्ल म्हणटा त्या वेळी थंय राबिले लोक हें कशी तें कशी घेतिलवार करता ती. तर ती मनुश्य सगळं तांगेलींची आसता ती. मुख्य म्हळ्यार तांगेली मनुश्य म्हळ्यार तें एक ॲड करचें एक नमून विंगड तसले नमुन्याचे. तशी गुरूंगल सुद्दां आसता. अक्षरशः जाळ पसरयता ती. सगळ्यांक दिसता कितलें बरें म्हणून. आनी वचून कितें जालें कशी जाता तर नवे चेटकू तो चेटूक करता. जादू केल्ले म्हळ्यार इतलें मोवाळ उलयतात सगळे जाणां बापरे इतलें प्रेमळ हें तें म्हणून. आनी वता ती मागीर हगूर तांतुले खरे दांत भायर पडटात. खावचे दांत विंगड दाखोवन दांत विंगड आसतात. हगूर अशी कळत नकळत आमी तांतल्याक एट्रॅक्ट जातात. सम एट्रॅक्ट जायच म्हणसर गप्प रावतात. कडेन एक फावट एट्रॅक्ट जाल्ले कितकी कडेन हांव पळयल्या ती सांगता तुमगे सगळी प्रॉपर्टी हांगा अर्पण करता म्हणून. कळ्ळें म्हळ्यार तुमकां परमार्थ जाय जाल्यार तुमकां हें जावंका जाल्यार तुमगे सगळें आशिल्लें नातिल्लें काण दवरात पयलें. तरी मात्र तुमकां गुरू सगळें दितलो म्हणून. हें चेटूक चेटूक म्हणटात न्ही जादू केल्यार वशीकरण करता ती. तशी चालकू हो आमगेलो गुरू आसा न्ही तो तुमकां जाय तें मेळोवन दिता असले नमुन्याचे. आनी एखादें तो भविश्य सांगिल्ले करता. तूं अशें जालें तशें जालें तूं कशें आशिल्लें तें बातम्यो काडलेले आसतात. तांगेले हेर आसतात न्ही थंय. हांगेल्या आयुश्यांतलें सगळें ताका गोत आसता. बातम्यो काण येता ती. आनी थंयच्यान ते एक तरी इतले कडेन हांव पळयल्या कोण कोण अशी हात घालता ती एप्पल काडून दितात. ते बशिल्ले जाग्यार एक वट्टसो आसता. मुळाक ते जें आसन केल्लें न्ही हेंशें कल म्हणटात ताका चिके एत्तर करून अशी माळ सो केल्ली आसता. ताजेर तो गुरू बशिल्लो आसता आनी अशी करता तर तो एकलो मनुश्य थंय एप्पल घेवन बशिल्लो आसता. तो तागेल्या हातान दिता. एप्पल घेता तो दुसऱ्या चेड्याक दिता. ही लायन अरे तुमी कल असले एप्पल एक इतलें आयुश्य खर्चून तुमी वता ती एप्पल खावचे खातीर वे ना न्ही. तेमी ती तो चालक आनी तोच सगळे तागेले हांतू सगळे अशी मळकी पावस राबता अशी मळकी पावस येता असले सगळें चेटूक करतात. ते द्रव्य बंधू लास्ट टायम सांगिल्ले वरी एक कळकल की हवन म्हूण केल्लें आनी तांकां पयशे जाय आशिल्ले. पयशे जाय जाल्यार पयशे जायत म्हूण सांगचें न्ही सरळ ना. ते एक कलकी वीट उबारून हाडून ते होळीच थंय अशी फेरी मारून थंय वीट दवरची ₹200. एक कडेन तरी तुमकां सांगता की मस्त कडेन देवळांतूं कोण पयशे दित न्ही तांगेले विंगड लायन आनी पयशे दिना जाल्ल्यांक ही मस्त व्हड लायन पाप. तरी एकलो श्रीमंत मनुश्य सादे लायनीन उबरिल्लो आसता. ताका एकल्यान सांगलें खंय भट मामान सांगलें तूं कसल्याक हांगा धडपडलो त्या पेक्षा ते थोडे कलकी ₹500 भरल्यार तुका ताबडतोब ते विंगड लायनीन ताबडतोब दर्शन मेळटा म्हणून. तावळे तो बेरकी आशिल्लो आनी जोर आशिल्लो तो
तान म्हळें पांयशींच कल्याक म्हळ्यार देवाचेर विश्वास आसा हां तरी 500 रुपये दिवन जर म्हाका हॉड्ड लायनीन ते हांगा बेग्गी वच्च्याक दर्शन मेळटा तरी तुगेले देवाक सांग की हांव 5000 रुपये भरता तूंच म्हाका दर्शन दिवचें यो म्हूण तो मनीस म्हणटा की देव कशी दर्शन दिवचें येतलो अशी म्हळ्यार असले नमन्याचे बंधुगिरी आसता न्ही ते कळटा सूक्ष्म दृष्टीन पळयल्यार चिकी तेमी ती न्ही जाणीव आसता समर्थ सांगता ती येथे पाहिजे येरा गबाळ्याचे काम नव्हे येथे पाहिजे जातीचे बावळट लोकांना काम नाही परमार्थ म्हळ्यार लोकांक कल दिसल्या कल्ले कळना तिल्ल्यांनी परमार्थ करचो तर परमार्थ करचे म्हळ्यार सगळें सोडून दिवचें खावचे पिवचें सोडून दिवचें नुस्तें न्हिदून रावचें न्हू बसून रावचें सगळ्यांनी तांगेले सेवा करता बसचें नो ताका परमार्थीक म्हणना ती ताका आध्यात्मीक मनुश्य म्हणना ती हां सगळे हांतू राबून सुद्दांय आपणागेलो जो एकांत सांबाळटा सगळे लोकांतांत राबून सुद्दांय आपणाल जो एकांत सांबाळटा आनी वयर न्ही ते तांतू हें दिल्या कले आमी हाजे म्हणटात न्ही त्र्यंबकम यजामहे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् हो एक जप आसा महामृत्युंजय जप म्हणटात ताका ताज्याने म्हळ्यार कोणाकय बरं नातिल्यां खातीर तांगेल बरं जावंका म्हण हो मंत्र म्हणटात पण ताजे मर्म गूत आसले आमकां ते मृत्यून थान वांचोवचे खातीर न्ही हां मृत्यू कोणाकय चुक्क न्ही जाल्यार उर्वारुकम इव बंधनात उर्वारुक म्हळ्यार गांवांत न्ही हडड्ड अशी इवन फॉरेनांत ताणें पळयलें लास्ट टायम हें उदाहरण दिल्लें की हडड्ड भोपळे लागता ती हां आनी ते भोपळे हाक जमिनीच्या हाजेर लागता ती गांवांत सुद्दां कोणकोणागेले अशी मांटवाचेर येणी वेली चडयता ती ते घटमूट मांटवाचेरी ते भोपळे अशी लागील आसता ती अशी आनी ते कच्चे आसतात न्ही हगूर हगूर पिकून पिकून ताजे इतले परमळ येवच्या लागता ती ते हॉड्ड जाता ती ताजो गोमटो रंग जाता दे बिकम व्हेरी एट्रॅक्टीव गोमटे दिसता ती आनी मात्र न्ही पिकून ताजे इतले परमळ सगळ्यांक रुचीक सुद्दां बरें जाता ती आनी आईल गेलेल्यांक ताजे परमळ मेळटा ती आईल गेल्ल्यांक ते फळ परमळ दिता आल्हादकारक रंग दाखयता अशी कोण 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 शेवटी एकदम पिकता न्ही तें पोड आयलें तावळी ते कोणाक थुंटोवंकाची लागना मागीर इतलें जड तें की तें जमिनीचेरीच आसता न्ही ते अशी देंटाळ येता लुडप तशी अशी जावन भितर मान आडवी घाल की जालें तो देंट तुंटलो तें विंगड जालें तशी देवा आमकां मरण दी तशी तो खरो साधू हां कशी उर्वारुक तांजवारी तो आपणाक सगळे बरे गूण कल्टिवेट करून दुसऱ्यांक वाडचे खातीर आईल गेल्ल्या बरे गूण दिता सद्गुण दिता ताका सहवासांत राबिल्ल्यांक परमळ दिता संतोष दिता आनंद दिता मार्गदर्शन करता तुमी कशें करता म्हण करून शिकयता स्वता वागून शिकयता अशी कोर न्हू आनी मागीर अशी वागून शिकयता शिकयना पडे एक मिनीट कोणाची कसली आयली तर तो वागून शिकयता आनी असले गुरू जावंक खातीर हांगा तांणी कल सांगल्या जो चालकू म्हळ्यार आपणच मालक सो कोर न्हू सगळे कडेन तशी द्रव्य बंधू सगळे कडेन पयशे काडचो व्यापार वित्तेशणां आनी लोकेशणां लोकेशण म्हळ्यार प्रसिद्धी आनी वित्तेशणां म्हळ्यार पयसो पयशाचे आनी हांचे मागशी लागीं लोक ते गुरू आसना ती आनी ते कल करता ती जशी आनी हे न्ही द्रव्य बंधू लोक हे सगळे ते चालक म्हणटात न्ही ते वेव्हारांत सुद्दां आसता ती डॉक्टर्स लोक तुमी वचून पळयात ती एखादे डॉक्टराक जर चेंज केला आमी कसले कारणाने आमी जर डॉक्टर चेंज केलो तो डॉक्टर पयलेय डॉक्टराक केन्नाय बरें म्हणना तो ताका अशी ना ताका तशी ना अशें म्हणटा बरें म्हणना कसलेपणी घुसपट काडटा ताका निंद करता अरे तुमी एक पेशंट न्हय हां जशी परमात्मा सेंटराक आसता आनी अशी एक सर्कल आसा आनी हांगा तें सेंटर
आणि ह्यो पुरे रेडी आहे. हं? जे एक दुसऱ्याक चूक सोदतात की ते मस्त दूर असतात ती देवाला थावनी दूर असता ती आणि एकमेकाला थाव सुद्दां दूर असता. देव कॉमन जाल्यार केन्ना ते त्या मार्गाचे लागीं लागीं पावील खरे साधू असतात की तांकां सगळे धर्म एकच दिसतात. सगळे धर्म एक, परमेश्वर एक हें तांकां प्रचित येता. कळ्ळें? तर तसं ते निंद करना ती हांग तशें नाही. समर्थ सांगतात नव्हे निंदकू मत्सरू भक्ती मंदू. भक्ती पळोवनशे जाल्यार भक्ती ना. हां हांव सान धरून म्हाका देवान इतली कृप केली, देवान म्हाका सगळें दिल्लें, हें दिल्लें तें दिल्लें कोर न्हू. कळ्ळें? भक्तीची ना म्हळ्यार कृतज्ञता म्हणून गेल्यार आपण कशी श्रेष्ठ देवान म्हजेर इतली कृप केल्ली. म्हळ्यार हांव कोण की ग्रेट आस म्हूण देवान म्हजेर कृप केली. अरे देव जे जे दिता ती कृपाची आसता. आमगेली कसली लायकी आस. हां तें म्हण कले दाखोवचें. आमकां कसली लायकी नासतना देव सगळें दिता आसता. जाल्यार एखादो तशी जो गुरू म्हणून येता ताका भक्ती आसना. भक्ती मंदू. मंदू म्हळ्यार भक्तीची कमी ताका. मुख्य भक्ती जाय न्ही. ज्ञान तर जायची जाल्यार ज्ञानाचे उदरी भक्तीचे उदरी जन्मले ज्ञान भक्तीने ज्ञानासी दिदले महिमान. तशी हां ज्ञान आणि वैराग्य आसका. भक्ती ही तांगेल आवस आस. भक्ती ज्ञान आणि वैराग्याक जन्मा घालता. भागवतान तें बरयल्लें आसा, शास्त्रान तें बरयल्लें आसा. हां आणि आत्तां असले बंधू आयिल्ली न्ही ती त्या भक्ती आणि वैराग्याक भक्ती ज्ञान आणि वैराग्याक सगळ्यांक वायट दिवस आयलेत अक्षरशः. त्यामी ती भक्तीने भागवत पुराण हें तें शास्त्र मात्र ने मन आणतान अशी भक्ती जरी फुटका सतत नामस्मरण. हां एक एकली आसता ती कोणाक येतान पळय की राम 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 म्हणटा आनी ताणें वचून की परत जाल्लें विंगड कडेन. तशी न्ही. त्या लोकांक दाखोवचे खातीर नाम घेवचें न्ही. लोकांक दाखोवचे खातीर भक्ती करची न्ही. हां आमी कितली भक्ती करतात, आमी कितलें साधन करतात कोणाकय सांगता म्हणना. खरे गुरू केन्नाय सांगना ती ते करता ती आनी करून दाखयता ती. खरे चेले तांकां मेळ्ळे तर तांकां ते अक्षरशः कृप म्हळ्यार कृपेन न्हाणयता ती आनी तांकां सगळे नमुन्याचे सहाय करता ती. त्यामी ती जाग्रता जाग्रता समर्थ सांगता ती नवे चेटकू चाळकू द्रव्य बोंदू. तो तसलो न्हय रे. सद्गुरू म्हळ्यार चेटूक करतल सद्गुरू न्हय. चालक म्हणून घेतल सद्गुरू न्हय. द्रव्य बोंदू असतात ते. नवे निंदकू कोणाला निंद करतली मत्सर करतले भक्ती मंदू ते खरे गुरू न्हय ती. नवे उन्मतू उर्मट तुगेलें हांगायला चल आमकां वेळ ना तर अशी. अरे कितली की हे त्रास काडून पाप एक एकले वता ती आनी अक्षरशः पो 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 म्हूण तांकां फाटी धाप्पन मारून भायर घालयतात. भायर घालयतात तर तशी केल्यार म्हळ्यार ठीक आसा तुमी बेगबेगीत जावंका म्हूण ठीक आसा जाल्यार दुसऱ्यांचेर सुद्दां हें दाखय न्ही तांकां म्हळ्यार वायट दीस अशी कोर न्ही कोणाकय. कळ्ळें? कळ्ळें? सगळे त्या परमेश्वरा मुखारी आमी कितले नगण्य आमी नम्र जावन येतात. तावळ हे काम करू चालक सेवक असतात न्ही त्याची मालक देवा विचारता कोण आजकाल. असले गुरू येतात वांचा ती म्हूण. नवे उन्मतू व्यसनी असता ती थोडे कल गांज किकल म्हणटात ते कल म्हणटात ताका गांज किकल की पिता ती ते हें संग बादू म्हळ्यार असल्यांक संग आमकां बादता. तरी मागीर कशें का तरी जनी ज्ञानिया तोची साधू अगाधू. भविष्य सांगल्यार अरे तुका आतां तुगेलें आतां अमूक एक वेळार लग्न जातलें हां म्हण तागेलें खरेंच जर लग्न ठरलें तांकां गोत आसा तागेलें खरें पूण चल्लें म्हणून लग्न ठरलें जाल्लें. अरे वा ताणें कितलें त्या साधून सांगिल्लें म्हळ्यार तो खरो साधू ना ना. भविष्य रेखा सांगतले खरें साधू आसता तिचे अशी ना. आनी खरें साधू आशिल्ले असले सगळे भानगड्यांत पडनात. त्या आशिल्ल्यांत कशें समाधान मानचें. आमी समाधानी कशें घेवचें. आमी अगदी ऑडसान कशी वयर येवंका. आमी हे अगेन्स्ट द करंट ही माय म्हळ्यार ही फोर्सफूल करंट असो इतली ती जादू घालता आमचेर आमी तांतू शिरकून पडटा ती मरसरी. तशी जायनासतना आमकां जागृत करून हाल्लोन जागी करून बाबा ही बोट एस तुजे खातीर पेटयल्ली बेग बेग तांत पयस आनी बोट म्हळ्यार माया अगदी आकर्शक घुमटी आसा ती मस्त उपयोगी आसा
त्या माध्यम असं वाहन आमकां व्हरूंक परमात्म्या लेगीत तांकां तूं बैस आनी प्रपंचा उद्दाक तांकां तूं येवच्या दिव नाका. वल्ले मारी कशी वल्ले मारता ती गोतच न्हय लोक कोणें वल्ली मारता ती कशी मारता ती अशी वल्ले अशी मागशी दिकाने म्हळ्यार उद्दाक मागशी दिकाने. हां फ्री स्टायल म्हणून पावता ती कशी पावतात स्विमर्स उद्दाक जे अशी येता आसता ते मागशी लकवन ती मुखार वतात. तशी सगळे ऑड्स मागशी घालन मध्य फात्तर आयले तशी तांचेर चोळ उबरोवन पेंडिकान वता ती. म्हळ्यार वी यूज इट एज स्टेपींग स्टोन तें कशी करचें हें दाखयता ती कळ्ळें हें शिकयता ती. तरी तें तांणी सांगलें जनी ज्ञानिया तोची साधू अगाध ताका अगाध महिमा. आतां कल जाल्या असले बोकाळलेले गुरू मस्त जाले न्ही ती लोक भित्ता ती. जशी एक दृश्टांत सांगता कोरोना साथ इतलेच न्ही मध्य इतलें वांट जालें कोण कोण चेक करून घेतले न्ही चेक करून घेतले की सगळेच पॉझिटिव्ह म्हणटात. बरें दुसरे कडेन चेक करून घेतले ते नेगेटीव येता आनी खंय चेक करून घेतले पॉझिटिव्ह म्हणचे भितरी नुस्तें शी की खां की येता म्हूण कळचे भितरी सांग तुमकां एकलेन पाप दोग जाण मानताली बामण बायल राबता ती आमची गेलींची नांव घेना हांव जाल्यार ताका कलकी अशी चिके श्वास लागच्या लागलो कळ्ळें म्हणून तिन्ने भिवन ते कलकी नंबर दिताले न्ही 19 कलकी तो नंबर फिरावचे भितरी एक एम्ब्युलन्स आयलें आनी ताका उबारून एम्ब्युलन्साक घालून घेवन वचूलें. तिक हें चिकर न्ही ती पाप चिके राब तिगल एक मानस पुत्र आसा ताका फोन केलो तो आयलो बडो धांवन आयलो कार घेवन पळयलें ही ताका घालता आशिल्लें एम्ब्युलन्सान तर तो तिक काय घेवन ताजे मागशी वचूलो हॉस्पिटलांत खंयची म्युनिसिपल हॉस्पिटलांत थंय व्हेल्लें आनी गेल्लो म्हूण डिक्लेअर केलें. ते बॉडी सुद्दां दाखय न्ही तांकां लास्ट दर्शन सुद्दां घेवच्या दिनी वयरणीं तोवय आयलो म्हणून दोग जाणांकय हें केलें क्वॉरंटायन. तेमीत कल जालें लोक नंतर खां की शींक आयल्यार भायर पडनात मात न्ही डिक्लेअर सुद्दां करनात. कोणें विचारलें ना बा आमकां शींक ना खांक ना कसलें ना म्हणटात भित्ता ती हॉस्पिटलांत वचूंक भित्ता ती. तशी त्या गुरूंगल बाबतींत जाता कोणें गुरू म्हूण कोरूंक भित्तात येता जाल्यार एक सांगता गुरू शिवाय पर्याय ना. तर पर्याय कशी आमनी पयली साधना खरे मनाने भक्ती करची तावळ देवूच परमेश्वरूची सद्गुरूगल रूप घेवन आमकां सोदून येता तावळ आमगेल वेवलेंथ जुळटा ती आनी तो आमकां सिलेक्ट करता आमी ताका सिलेक्ट करची न्हय. कड्डेर आमी ताजी परिक्षा घेवेद खरें आस की ना आमी परिक्षा घेवेद आनी कड्डेर सगळें जें दिवचें आसा ताजे नंतर दिवचें आनी तांगेल मार्गदर्शना अंडर कड्डेर खंय दुसरे कडेन वचचें ना हें करूं जाता. आनी तो कशें आसता जनी ज्ञानिया तोची साधू अगाध ज्ञान तागेलें अगाध भक्ती असलो साधू जावंका हें ते सांगतात. तेमी थंग समर्थ म्हणटा ती नव्हे चेटकू चाळकू द्रव्य बोंदू नव्हे निंदकू मत्सरू भक्ती मंदू नव्हे उन्मतू व्यसनी संग बाधू जनी ज्ञानिया तोची साधू अगाधू. जय जय रघुवीर समर्थ. आतां आमी दासबोदाल्या वळया दासबोदा सांगलेलो 9वां दशक आनी 60वें हांतुलें थोडे वरलेले एक 10 ओव्यो ते कोण मागीर आमी 7व्या वळया. 6वेंत गुणरूप निरूपण गुणरूप इतले वेळ थंय आमी नुस्तें निर्गुण म्हणटाली जाल्यार निर्गुणांतल्यान गुण कशी उद्भवले ताजी काणी ह्या समासान सांगिल्ली म्हापशी पंथान. जशी अशी आकाशांत वायू आकाश निश्चल हल्लना जाल्यार ते पंचमहाभुतांत येता इत्या म्हळ्यार ते भासमान जाता ताका लिमीट आसा ते एकदेश आसा म्हळ्यार जरी पळयलें तर की व्याप खंय वचून तरी तेंचें आसा तरीकय आमकां तशें आसा पण ताजे भायर सुद्दां परब्रह्म आसा. ते आकाश येदेंचें आनी परब्रह्म विशाल ना अंत ना पार तशी ते परब्रह्म. तेमी आकाशाक ताका पोकळी आसता हें आसता ताका तें जर भासमान जायनाशिल्लें दिसना भासना दिसता आमकां नीळ रंग दिसता आकाश दिसता
खंय वचून थंय दिसता. आनी तांतू तांतू थावन ते तमोगुणांनी भायर पडून तांतून सगळे रिपू भायर पडले तेमी ती आकाश हें पंचमहाभुतांतलें एक म्हणटा ती. जाल्यार हांगा त्या हांतान गुण रूप दोन्ही भायर पडटा. तें कशें आयलें? दृश्य अदृश्य हांतान दृश्यमय हें दृश्य इतलें विविधतेन नटलेलें दृश्य कशें भायर पळबा? तावळ तांणी सांगिल्लें की मूळ माया जशी आकाशांत एक वाऱ्या झुळूक येता, कितलें बरें दिसता न्हय. आकाश हालना, पण त्या आकाशांतूची जी हव आसता, हव चिक्के हाल्लें चलन जाल्लें ताका चलती जाणीव म्हणटात. कळ्ळें? म्हळ्यार हालतली जाणीव. त्या कल्लें हाल्लें आमगेले भितर कल्लें हाल्लें तरी ताका सगळें सादी भूक लागल्यार एक एक फावट पोटांतल्यान गुर्र आवाज येता. आमकां कळ्ळें बाजू बशिल्ल्यांक काय आयकता, म्हळ्यार आमकां भूक लागल्या म्हणून तसले नमुन्याचें. तरी कसलें एक हाल्लें की ताका वायू म्हणटात. वायू रूप. तशी ह्या परब्रह्माचे निश्चल निर्गुण परब्रह्मांत एक मुल्याक अलगद एक वाऱ्याची झुळूक आयली आनी ती भायर पडली. बीज रूप, सूक्ष्म रूप, ती मूळ माया. सूक्ष्म रूप जाल तरी वडा झाडाच बीशें कितले पोटेन्शियल तिज्यांतू. आनी सगळे गुण ते परब्रह्मा दैवी गुण सगळे घेवन आयली ती गुण माया. ती माया मूळ माया आशिल्ली. कड तिज्यांतू सत्व रज तम हे सगळे गुण आशिल्ले. ती तांथावन ते घेवन आयिल्ली. घेवन ते हगूर 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 कल्टिवेट कोरून ते अशी गोमटें हें जाता न्ही, कल म्हणटात ताका कणस बिणस फुगता, मक्या कणीस म्हळें किंवा आनी खंयचें तशी ते वयर येता आनी ते कणस तशी ती मूळ मायेंतू सगळे हे गुण अशी वाडत वता. ती अगदी बारीक बारीक सूक्ष्म आशिल्ली तीच इतली जाता की ती गुणक्षोभिणी. म्हळ्यार तांचो क्षोभ जावन एखाद आवस चेडवान जन्म दित न्ही, ट्रिपलेट तशी ट्रिपलेट जन्म येता. सत्व रज तम गुणक्षोभिणी जाता. तिका गुणक्षोभिणी म्हणटात. तिकाच मूळ मायेकच गुणक्षोभिणी म्हणटात. मूळ माया तिकाच गुणमाया म्हणटात. जाल्यार म्हळ्यार गुणांक वाडयत म्हणून ती गुणमाया. आनी ती हें प्रसवता तीन गुण. आनी ते तीन गुणान थावन कड्डेरी पंचमहाभूतय येतात. म्हळ्यार अष्टधा प्रकृती जाता. जाल्यार तीन गुण कितले गोमटे सगळे तांतू थावन कल्ले येता. ते तीन गुण कशी येता ती की ओम, एक ओंकार अ उ म आनी अर्धमात्रा ह्या रुपान ताका हिरण्य गर्भ म्हणटात ते ओंकाराक. ते येतात न्ही, इतले ताका वेग, इतले फोर्स आनी इतले हें ते अशी जोरान खंय पायप फुटल्यार आनी कितले उंच उड्डां उडता तशी ते उडता. सगळे भर आसमंतांतू. आसमंत सुद्दां ना, कल्लें आसना पोकळींतू, सगळे ते उडटात. आनी तांतू उर्जा म्हळ्यार शक्ती, प्रचंड शक्ती, प्रचंड शक्ती, दैवी शक्ती परमात्म्यागेली ती आसता. कडे प्रचंड नाद. त्या नादान 7 स्वर, 7 कल्ले आनी कितलीं स्वर आसता ती. 12 स्वर मेन म्हणटा ती हें दवरून. 5 स्वर रेग धनी कोमल आसता आनी म तीव्र आसता आनी 7 स्वर सा रे ग म प ध नी हे धोरण 12 रंग, 7 रंग आनी त्या रंगाचे परमिटेशन कॉम्बिनेशनान जाल्लेले विविध विविध रंग. कसलो गम्मती, कसलो नमुनो, एका वार एक ना, इतली विविधता. त्या हाजे ते छटा ज्यो जाता ती तर ते प्रत्येक गुणाक एक एक म्हळ्यार एका मनशाक प्रत्येक मनशांतू हे त्रिगुण मनुष्यचेच न्ही चराचरांतू हे गुण सूक्ष्म आशिल्ले. तांगेल जशी किडो मुंगी अशी नवीन घर बांदलेत की तशी ती आपापणा गेलें घर करता. ती म्हळ्यार किड्या मुंगीन सुद्दां तेंच आसता, तिची जाणीव आसता त्रिगुण. आनी खंयच्या मनशांतूय तेंच आसता, पशु प्राण्यांतूय तेंच आसता सगळे. आनी तांगेल स्वभाव आसतात. प्रत्येक गुणाचे एक एक स्वभाव, तेमी ती विविध स्वभाव
तें एक आतां तुमकां सांगता कसलें पळय, पळया, एक गव्हाचे कणीस जर कुटलें, गवच भायर पडटा ती. मक्याच कणीस तर मक्कोच भायर पडटा. हांगा तशें न्ही, ह्या त्रिगुणांतान जे भायर पडटा न्ही, ताजी विविधतेक ना अंत ना पार, ना अंत ना पार. हां, एक बीज वडा झाडाचें. तर तांणी भोग आमकां सांगलें, आमी ताजें आतां वाचचें. आमगेले पयलीं 40 श्लोक जाल्लेले, 40 थाय जाल्लेले. तांणी सांगलें की प्रकृती पावली विस्ताराते. प्रकृती म्हळ्यार कसलें, कशें तर हां, हांगा थोडेशें पयलीं दोन वाचता. तांणी पयलीं विचारलें, पिंड आनी ब्रह्मांड एकल्याक कशी म्हणटा ती. हां, कल पिंडान कल इतले, हांगा ब्रह्मांडांत इतलें सगळें दिसता, बिल्डिंग्स आसा ती, हें आसा ती, मनुश्य सगळें ते आमगे शरिरांत आसा तें. तशी न्हय, तत्वरुपाने दोन्ही एकची. तत्वरूप म्हळ्यार जी पंचमहाभूत ब्रह्मांडांत आसा ती, तीची पिंड. पिंड म्हळ्यार देह. देह सान 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 दोन व्हड ते देह. थोडे 6 फूट उंच आसता, 7 फूट उंच आसता. एक मुय्य येद्योश्यो आसता सूक्ष्म. जाल्यार तांतुसुरे त्रिगुण असतात, ते तांगेले पिंड तांगेले. पिंडी व्यापक म्हणून जीव, ब्रह्मांडी व्यापक म्हणून शिव. तैसाच आहे अभिप्राव आकाशाचा. आकाश उपाधीमध्ये सापडले, सूक्ष्म पाहता भासले. सम पळयल्यारी आकाश दिसता. इतुक्यासाठी आकाश जाले भूतरूप. आकाश म्हळ्यार, आकाश म्हणजे अवकाश, तो भकास. परब्रह्म ते निराभास. परब्रह्म अजिबात भासमान सुद्धा जायना. त्यामिती उपाधी नसता जे आकाश तेची ब्रह्म. उपाधी नाशिली तरी आकाशाक परब्रह्मच म्हणी आशिल्ले. जाल्यार हांग तांणी कल सांगल्या, जाणीव नेणीव मध्यमान हेची गुणाचे प्रमाण. येथे निरोपिले त्रिगुण रूपे सहित. प्रकृती पावली विस्ताराते, पुढे एकाचे एकची होते. विकारवंतची तया ते नेम कैचा. काळे पांढरे मेळविता, पारवे होय तत्वता. काळे पिवळे मेळविता, हिरवे होय. म्हळ्यार तुमीच पळया, ती एकांत एक रांगोळी रंग शे. मुख्य रंग खंयचे, ताना पिही निपाजा, 7 रंग भायर पडले. तांतू त्रिगुणाचे रंग खंयचे, निळो, हळदुवो आणि तांबडो. त्रिगुणाचे सत्वगुण निळो, रजोगुण हळदुवो आणि तमोगुण हें रेड. ताजे तांतू परमिटेशन कॉम्बिनेशन जावन विंगड 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 रंग जातात. आणि ते स्वभाव न्ही मंडळी. एक सांगता, कोणाक साधू लोकांक प्रत्येक मनुष्याचो स्वभाव तांकां कशें कळटा गो तसले, तांगेले ऑर दिसता. ऑरा अशी माथ्या मागशी तांगेले ऑर दिसता. इवन कोणें मन सिक्क जावची असल्यारी तो ऑरा मलीन जातले, तें तांकां कळटा. म्हळ्यार ते अगदी ग्रेव सिकनेस येवचे 6 म्हयने पयलेंच कळटा तांकां. भविश्य सांगना ती, तांकां प्रत्यक्ष ऑर दिसता रंगीत. त्या रंग अमूक एक रंग असल्या अमूक सिकनेस हाजे वेल्यान तांकां कळटा. तेका एक जादू न्ही, जाल्यार तें दिसता. ते गुणांक रंग आस, ताका रूप आस, ताका स्वभाव आस. स्वभाव स्वतागलेशे हेंच. आनी 3 गुण एकत्र असले तरी एकच गुणाच कोणें आसना. सत्वगुणी आशिल्लो एक फावट स्वता संवसारूय तो करता, आनी तमोगुणी म्हळ्यार कोपता संतापता तेंवूय करता. जाल्यार तें प्रमाण कमी आनी सत्वगुणी बरो स्वभाव जास्ती अशी. रजोगुणी आशिल्ली सुद्दां सगळ्यांक बाकीच्यांकय मदत करता, पण केन्ना करता, पयलीं आपणा स्वार्थ सादून आपणा कुटुंबाक पळोवन कड्डेर व्हरल्यार तो बाकीच्यांकय मदत करता. तमोगुणी सुद्दां भयंकर कोपिश्ट हें तें म्हूण म्हणटा ती. पाप तांगेल्या मनान सुद्दां दया कणव आसता. तांगेल्या फॅमिली बद्दल तांकां आसता न्हू. वाल्या पळय कशें आशिल्लो, निरागस आशिल्लो तो. तागेल्यान गूण मस्त आशिल्ले. जरी ताज्यान तमोगुण आशिल्लो, मारा काटा अशी, जाल्यार ताज्यान सुद्दां पाम लागताली. म्हणून तो सुदारलो, म्हणून सुदारलो नामस्मरणान. अशीच रे
पडत मूर्ख नाशिलो तो मूर्ख आशिल्लो तेमी ती ताका ताबडतोब सुदारच्याक जाल्ले तशी. तरी हांगा तांणी सांगल्या की ऐसे रंग नाना परी मेळविता पालट धरी तैसे दृश्य हे विकारी विकारवंत. हां, एका जीवने नाना रंग उद्दाक. ते उद्दाक नाना रंग घेत एकच उद्दाक आप म्हळ्यार पंचमहाभूतांतले कले आप म्हळ्यार जे ओले आणि पातळ प्रवाही ताजे खूण सांगले. आप ओळखची कशी? आप म्हळ्यार उद्दाक म्हळ्यार नुस्तें आमी पितात तें उदक न्ही, तरी सगळे नमन्याचे जे हांगासर एक पावसा थेंब संगतीने त्या थेंब्याच इतले रंग बदलतात ती आणि गुणय बदलतात. तो पावसा थेंब एकदम प्युअर असता. कल्या म्हळ्यार हंस वृत्तीच कोण परमात्मा हंस रूप हे. तरी तो सूर्य ताण कल घेता, फक्त उदकाक घेता, तातूंत मीठ घेना समुद्रांतले. हां, प्युअर उदक आनी वयर वचून ते मेघ जाता ती आनी तेज्यान बरसता ती धो 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 धो. तर तावळी ते प्युअर उदक आसता. जाल्यार तो येवन भितरी तें उदक तें बीज उदकांत थेंब खंय पडटा, परत सागरांत पडलो की तो सागराची जालो प्युअर आशिल्ली ती. जाल्यार मस्त म्हणटा मातयेन पडटा. ताजे इतले गूण की मातये परमळ ते ताप्पीर मातयेन जेन्ना पयली पावस पडटा न्ही इतले परमळ येता ती खरीच देवाल किमय म्हळ्यार कशी तुमी सांगता. तर ते मातयेन पडले सारके ताजी परमळ येता ती. जाल्यार एक एक फंता गटारान पडटा, उगडे गटारान पडटा, एक एक फंत आनी खंयची घाणीन पडटा. तशी संगती वायट असली की त्या प्रमाण ते स्वभाव बदलता वता, तांगेल और बदलता वता, तांगेल सिकनेस येता, सुदृढ राबना ती. तशी मनशांगेल संगतीन जाता, व्यसन लागता ती व्यसनान मनुष्य हें जाता. तशी ते एकच उदक तर हांगा ताजे वर्णन केलें. एका जीवने नाना रंग उमटो लागती तरंग, तरंग पालटाचा लाग वेग किती म्हणून पाहावा. एका उदकाचे विकार पाहता दिसती अपार, पाचा भूतांचे विस्तार 84 लक्ष योनी. तेंच उदक ते नाना देहाचे बीज उदक. उदका खंयचोय देह घडचे शकना. कल्या म्हळ्यार हें उदक कलकल्यांत आसता. उदकापासून सकळ लोक किडा मुंगी श्वापदादिक उदकेची होय. शुक्लित म्हळ्यार रेत म्हणटात न्ही, हें शुक्र जंतू जे असतात ते, आनी शोणीत म्हळ्यार बायलांगेल रक्त. तें जेन्ना एक जाता ते दोन्ही उदक वल्लें पातळ आनी प्रवाही हाजे गुणधर्म आपाचे ताका लागता ते म्हणजे नीर. त्या नीराचे हे शरीर नखे दंत अस्थि मात्र उदकाच्या होती. सगळे उदकान जाता. हां, जशी तांणी सांगलें एखादे बीज पेरले ते उलटे सुलटे कशी पेलतके ते तोंड सम वयरीच येता आनी मुळा वतात. मुळ्यांचे बारीक पागोरे तेणे पंथे उदक भरे. उदक भितर थानू वाळवंटांत सुद्दां मुळा वता ते मूळ. हां, कितले उदक तोग्गस की तितले तोग्गू मुळांत वचून तांचो स्ट्रॉसो एक सांगता जे ब्रह्मांडांत आसा न्ही ते पिंडांत आशिल्ल्याचे हे ब्रह्मांडांत पळोवनूच आमी शोधलेले. ब्रह्मांडांत आनी पिंडांत आशिल्ले ते तपासून पळोवन तांचेर रिसर्च करून तांच्यानी शोध लागला. आतां एप्पल पडलें म्हूण म्हणटा ती ते कलमी न्यूटनान सांगलें गुरुत्वाकर्षण शक्ती वय गुरुत्वाकर्षण शक्ती आसा. आतां तुमी सांगात परमात्म्याल करामत हे जी मुळां वता ती ते स्ट्रॉस कोण की ताण घेता तें उदक त्या पागोऱ्यांत न्हू अगेन्स्ट द ग्रॅविटेशनल फोर्स तें उदक वयर वता. वयर खंय वता? ते झाडाचे ते हे ट्रंक जे आसता ते भितरल्यान तशें वल्ले आसता पण तें फुटयल्यार तांकां फळ बीळ लागना. अगदी शेंड्याक फुल्ल आनी फळ लागता ती आनी त्या फळांत ओरिजिनल जे बीज घाल्लेले आमी तींच बीज ते फळांत आसतात. तांतूं रस आसता. हो रस म्हळ्यार परत पातळ वल्ले आनी प्रवाही आनी स्वीटनेस. कितले म्हळ्यार
हांगा संत तुकारामाक पाप कलकी राखण करू बसयलें, शेत राखण करूंक. हां, आनी तो जे नाम घेवच्या लागून ताका जे सुच्चा लागलें न्ही, तो म्हणटा की आधी बीज एकले, आधी बीज एकले. आम्ही विचार केला आमकां तेंच मनान पडटा. आधी बीज एकले, बीज अंकुरले रोप वाढले, बीज अंकुरले रोप वाढले, आधी बीज एकले. एका बीजा पोटी तरु कोटी, एका बीजा पोटी तरु कोटी. एक वडा बी एक पेरलेले, एक झाड आयलें, तांचे पारंब्य आयलो, ती मूळ परत वचून तांचे पागोरे तांणी उदक शोशून घेतले, ते एक उदकान तांदून ते परत स्ट्रॉ अशें परत वयर उचुलें. आनी वडाचें हें जालें, फळ जाली, हें जालें, ताज्यो बियो आयल्यो. अशी कोण न्हू, एका बीजा पोटी तरु कोटी कोटी जन्म घेती सुमने फळे, कोटी जन्म घेती सुमने फळे, कोटी जन्म घेती सुमने फळे, आधी बीज एकले. व्यापुनी जगता तू ही अनंता, व्यापुनी जगता तूची अनंता, बहुविध रूपे घेसी घेसी, बहुविध रूपे घेसी घेसी, परी अंती ब्रह्म एकले, आधी बीज एकले, बीज अंकुरले रोप वाढले. परमात्म तत्व की जय. आम्ही कसले म्हणू शकनात. हें परमात्म तत्व सगळ्यांक व्यापून आसा आनी तान भायर पडलेली आमगे मूळ माया, ती हें सगळें करता. तिणें त्या त्रिगुणांक जन्म दिलो, तान पंचमहाभूतां आयलीं, मन बुद्धी अहंकार सगळें निर्माण जालें, अष्टधा प्रकृती. आनी ग्रॅविटेशनल फोर्स ओके तो हें आसा. तुमकां सांगता कितले म्हळ्यार एक आमी हांतू पळयल्यार आमकां कळटा विविधता कितले आसता. तरीके हें कल म्हणटात ताका युनिटी इन डायवर्सिटी अँड डायवर्सिटी इन युनिटी. एक मनुष्य पळयात, इतलें पॉप्युलेशन आसा मग, अब्जावधी पॉप्युलेशन आसा जाल्यार एक मनुष्य एक्झॅक्टली दुसऱ्या वर आसना. हाताच 5 बोट समजा ना ती जाल्ले. झाडाची पान इतले पान आसतात, एक पान दुसरे पाना वर आसना जाल्यार हालतत सगळीं हालतात. तर ते अंगठ पळयात, ते आमी डाव हाताचो अंगठ कल खातीर प्रमाण म्हणून दिता. ती कोणाक बरोवनच्या वाचूं येना तें जाल्लें, पण बुदवंत मनशान सुद्दां फाय फसों नये म्हणून तांगेल सुद्दां फिंगर प्रिंट्स घेतात. ती कल खातीर घेतात फिंगर प्रिंट्स. तरी त्या ज्या रेश आसा ती प्रत्येक मनशागेल विंगड, प्रत्येक मनशागेल विंगड म्हणून ते घेतात. इतले अंगठे, कितले जीव तितले अंगठे, हें कोण करता? त्या मूळ मायेच प्रताप, तो त्या त्रिगुणांचो प्रताप. मूळ माया हें सगळं तोच ईश्वर, तोच अंतरात्म जावन आमच्यान बसला आनी ब्रह्मांडान मूळ माया म्हणून काम करता. अशी ती सगळी ते अरेंज करता. तशी तांणी हांगा सांगल्या बरें. एक पळयात, एक मस्त शीत केलें, शीत शिजलें की ना पळोवच्याक सगळें शीत चिरडून पळोवंक म्हणना, एक चिरडून पळयलें की आमकां कळत न्हय कशें आसा म्हणून. तशी आमगेल भारत पळयल्यार पुरो कितली विविधता, कितली विविधता तांतूं भारतांतूं, हय की न्ही. वसुंधरेची स्मिता कन्यका माझी भारत माता, अभिमानाने वंदन करीते तुझ लागे आता. आता म्हळ्यार कसल्यांत विविधता पळयत. आनी तांतूं शेवटी तांतूं एकतत्व नाम दृढ धरी मना, हरिसी करुणा येईल तुझी, एकतत्व नाम दृढ धरी मना. तशी एक तत्व तो जर तंतू पकडलो तरी आम्ही सगळे भारतीय एकच. इतली विविधतेन तू कशी
कशकश विविधता पळया भारतांतू आणि तशीच विविधता बाकीच देशांतू येस. पॉप्युलेशन कमी म्हणून इतलं गाड पॉप्युलेशन हांगा राबू घर ना ती पोटाक खावच्या ना जाल तर तांतून विविधत कशी. कितीक वस्त्रे, कितीक टोप्या, कितले नमन्या टोप्यो घालून येतात, कितले नमन्या कपडे घालतात, कितीक भाषा कठीण सोप्या जाल्यार भाषा भाषा तुनी घुमसते घुमतसे सूर एक ओघवता. वसुंधरेची स्मिता कन्यका माझी भारत माता. सगळे जाण ते जवान लोक युद्धाक वतात थंय आमगेले खंयचे जातीचे असतात पण तांकां फक्त जय भारत, जय हिंदुस्तान अशी जय भारत. तशी ती वसुंधरे गेली अगदी आवडती कन्यका म्हण येत. तांतू कशकश असतात ते लोक. साध्या मुंबई इतलं भारत कोण पळयला, मुंबई गांवान पळयात न्ही किंवा खंयचे आमगेले आजूबाजू एक बिल्डिंगान पळयात एक मनुष्यावर दुसरंच ना. कितीक चेहरे गोरे काळे टवटवीत, कधी कधी सुकलेले, कधी थंडीने कुडकुडलेले, कधी घामाने चिंब भिजेले. जाल्यार जीवन देतो परिसर्वांना हाच विचार समर्था. वसुंधरेची स्मिता कन्यका माझी भारत माता. कडेरी रहन सहन म्हणटात न्ही आमगेले वागण्याच पद्दती कल्ले तें सुद्दां ते त्रिगुण त्या प्रमाण जाता. किती धर्म अन किती प्रार्थना, किती मंदिरे देवही नाना, अल्लाह येशू नानक किसना अनुसरणारे भक्त बघाना. जाल्यार त्या सगळ्यांत मेळून शेवटी कोण भायर पडटा, एक मानव योनी वय की नाही. या सर्वातून नटली कमला सहस्रदल मानवता. तीच असे ही स्मिता कन्यका माझी भारत माता. तीच असे ही स्मिता कन्यका माझी भारत माता. अभिमानाने वंदन करीते तुझ लागे आता. ते मूळ मायेक आम्ही तीक वंदन करका कारण हे सगळ्यांत ते मूळ मायेगल चैतन्य दिसतं असं. सृष्टी पळोवच्या गेल्यार कशी विविधता. इतलें तुमी सांगले नमनमुन्याचे फुलांचे रंग कितले त्या रंगाचे साडे करतात आणि ते बायल वचून खरेदी करूक वतात न्ही. हें दी गुलबक्षी रंगू आणि खंच रंगू अशी सांगतात. हो न्ही ही शेड न्ही कितले शेड्स, ते शेड्स आयले खंयच्याने त्या सृष्टींतल्यान आयले. एक कड अशी एक कड तशी. डोंगरदारी कडी कपारी गीत गात से झरी निर्झरी, हसते सृष्टी नवरसधारी, कुठे वेदना कुठे उभारी. खंय पट्टा खावच्या मेळना म्हण असं. गरिबांक सोडना जेवचें टेन्शन आणि खादाडांक येता खावचेंची टेन्शन. तशी सगळ्यांक टेन्शन एक नमनमण्याचे हें. तर कुठे वेदना कुठे उभारी, भिन्न भावनेतून उभरते एक दिव्य भावुकता. वसुंधरेची स्मिता कन्यका माझी भारत माता. तरी कितीक रचले देश प्रभूने, देवान कितकी देश केले रंगविले अनसमर्थतेने. परिकन्या जाणून आवडती ही सजविले हिला कल्पकतेने. सर्व रंग एकत्र विखरुनी साजुकली सुंदरता. वसुंधरेची स्मिता कन्यका माझी भारत माता. वसुंधरेची स्मिता कन्यका माझी भारत माता. अभिमानाने वंदन करीते तुझ लागे आता. तर ही विविधता शीत दाबून पळोवन सगळे शीताचे तोपभर शीताची आयडी येता शिजल्यांक की नाम. तशी भारत कल्या आमगेले मुंबईच कल्या आमगेले आजूबाजूचे लोक पळोवन आमकां कळटा कितली विविधता. तरीके तांतू एक कल्ले नांका जाग्यार नांक आसता, दोळ्या जाग्यार दोळ आसता. दोळ हांगा माथ्यार आसना, दोळ कान्ना जाग्यार आसना, कान कान्ना जाग्यार आसता. ती आयकूनचे काम करतात कॉमन वय की नाही. दांत चापचे काम करता ती, जीभ उल्लोवनचे आणि खावचे काम करता, रस चाकता. दोळे पळोवनचे काम करता ती, स्किन स्पर्शात जाणीव दिता ती. हें सगळं कॉमन जाल्यार प्रत्येक वेळार स्किन विंगड, प्रत्येक वेळार दोळ विंगड, कोणाल काणशे कहीं पे नजर कहीं पे ठिकाणा खंय तशी सुद्दां दोळ आसतात. जाल्यार ही दोळ्या जागेर आसतात. दृश्टी एक एकल्यान विंगड आसता, नजर एक एकल्यान विंगड आसता.
जाल्यार दोळ्या जागेर आसता तितलें मात्र न्ही त्या पंचमहाभूतान देवान ते मूळ मायेन इतलें हें केल्या नाजूक आमगेले अवयव आसत न्ही ते प्रोटेक्टेड आसत आमगेलें जे ब्रेन आसत नाजाल्यार चिक्के पडले की मात ते फुटून भायर येतलीशी मेंदू ताबडतोब इन्स्टंट डेथ तशी जायना कित्याक पडले तर की भायर हांगा खोम की पडले तर की भितर जी कवटी आसता त्या कवटी भितर मेंदू आनी ताजे मध्य स्पेस आसता तांतूंतल्यान खंयची मंडळी शोध लागलो सांगात पळया थर्मासा शोध लागलो थर्मासाचो कसले मिडियम ना वॅक्यूम आकाश तत्व वॅक्यूम तरी भितर भायर वचना भायर भितर वचना तशी तशी ते हे अरेंजमेंट आसता तशी प्रत्येक सांग 2 केशवाहिन्या मध्य स्पेस आसता तशी 2 दोळे अशी खोबणीन बसयल्या ती आनी ताजे वयर पापणी दिल्या ती ते पंचप्राण म्हणटात न्ही तातूंत उपप्राण म्हूण आसता तांत ते अनैच्छिक एक्टिविटीज ते उपप्राणांक गेले म्हळ्यार कले कोणाक उचकी लागता कोणाक शिंक येता कल्ले वचूल्या फूड पायपान ठस्क लागता आनी ते भायर पडटा तशी कल्ले दोळ्याले आयले की आपोआप दोळे बंद जातात मिटता ती कशी ही करणी कोण करता ती मूळ माया आणि त्या मूळ मायेगे सूक्ष्म रूप आमच्यांत आसता आत्मतत्व तेमी त्या आत्मज्ञान पयलीं कोरून घेवंका आत्मज्ञान आयल्या परब्रह्मांत आनी आमकां आत्मज्ञान कोरून घेवनूच परब्रह्माल्या वच्चेसन तांतू विलीन जावचेसन तें आमगेलें ध्येय आतां तांणी हांगा सांगल्या मुळ्यांचे बारीक पागोरे तेणे पंथे उदक भरे त्या उदकेची विस्तारे वृक्ष मात्र त्या उदकाच विस्तार जावन वृक्ष नारळात पाणी देवाची करणी म्हणटात तर नारळांत उदक खंयच्यान आयलें कित उंच तें झाड आनी जमीन कितली तोग्गूच उदक वयर थंय कशें गेल्लें अगेन्स्ट हे कल म्हणटात ताका करंट म्हळ्यार मूळ माया वागून आमकां शिकयता की तुमी करंटा सांगाती व्हांवन वचका म्हण ना तुमी वल्ली मार न्हू अगेन द करंट तुमी पोवच्या शकतात मा ताजो विचार करी परमेश्वर वागून आमकां शिकयता वागून शिकयता स्ट्रॉच एक हे आयले कशें आयले पळय की न्ही सुर्र केलें की भितरलें हें वयर वता तशें तें जाता तरी ह्या उदकेची विस्तारे वृक्ष मात्र अंबे वृक्ष मोहरा आले अवघे उदका करिता झाले पाणी फुली फळी लगडले सावकाश खोड फोडून आंबे पाहता तेथे दिसेना सर्वथा फांद्या फोडून फळे पाहता ओली साले मुळापासून शेवटवरी फळ नाही तदंतरी मध्ये जरा जळरूप फळ चतुरी विवेके जाणावे वयर शेंड्याक लागता तेची जळ सेंड्या चढे तेव्हा वृक्ष मात्र लगडे एकाचे एकची घडे येणे प्रकारे पत्रे पुष्पे फळे भेद किती करावा अनुवाद सूक्ष्म दृष्टीने विशद होत आहे तशी भूतांचे विकार सांगा किती क्षणक्षणा पालटती एकाचे एकची होती नाना वर्ण त्या भूतांक गेले हे आत्ताशील वार अनेक कडक एक पण वादळ असता एक पण हे असता निर्झराच्या गोड गीती तूच की रे गाईला मग सागराच्या रौद्र लाटी का असा गर्जिनला आता पावस सुरू झालो एक एक पण पिरी 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 पडता एक एक पण धो धो पडता एक एक पण मस्त गरजता जाल्यार एक एक पण बरसनाचे उदका वांटो एक एक कडेन उवार येता घराघरांत उदक तस जाता आनी एक एक कडेन रेगिस्तानांत उदक ना फक्त मृगजळ अशी विविधता तर ते किती करावा अनुवाद सूक्ष्म दृष्टीने विशद होत आहे श्रीराम भूतांचे विकार सांगा किती ही सगळी पृथ्वी आप तेज वायू आकाश वणव लागता वणव भिजोवच्या उदक लागता उदक भिजोवच्या वार क्षणक्षणा पालटती भूतांचे विकार एकाचे एकच होती नाना वर्ण त्रिगुण भूतांची लटपट पाहो जाता हे खटपट बहुरूप बहुपालट किती म्हणून सांगावा ते सांगता ती कबीरान एक म्हणता तो मुस्लिमय आशिल्लो आनी हिंदूय आशिल्लो आनी सगळ्यांकय तो गौजी मारतालो म्हळ्यार तो परखड आशिल्लें स्पश्ट सांगतालो ताणें मुस्लिमांक एक पण सांगलें तुमी इतलो हडान बांग दिता ती अल्लाह अकबर क्या तुम्हारा अल्लाह बहिरा है क्या म्हण ताका मुये पाययान तूं घुंगूर बांदल्यार ताज दिसलो चावल ताका लागता कल मागीर ताज्यान तूं तोच बसला अल्लाह भद्रतात कल्या कम
हां अशे नमुन्याचे. तरी तांकां सांग ये प्रकृतीचा निरास विवेके करावा सावकाश मग परमात्मा परेश अनन्य भावे बजावा. ह्या सगळ्यांकां एक ईश्वर म्हळ्यार मूळ माया. ती सगळे कर्तुम अकर्तुम ती करता, परब्रह्म कले करना. आणि तिका ती आयल्या कल्याक तरी आम्ही चेडवं जुगुळ्ळ्यान ती हां आमकां कवेंत घेवच्याक, आमकां मार्ग दाखोवच्याक, हांव सुखान आमच्या चेडा मेळोवचे खातीर ती आयल्या. तिगल फायदा आमी घेवंका, ईश्वराल भक्ती करका, सगळे नमुन्याची भक्ती करका आणि मना पासून करका. तावळ सांगिल वारी भोंद गुरू पकोड न्हय. शेवटी तिगल ती आमकां थंय थंय व्हरता आणि कड्डेरी सद्गुरू परब्रह्मा स्वरूप ते आमकां परब्रह्मांत विलीन करतात. थेंबूट करचें काम ती मूळ माय करता. जाल्यार सागरांत बुड्डोवचें काम आमकां सागर करचें काम परीस करचें काम तें गुरुतत्व करता. तेमी ती गुरुतत्व तावळ म्हणल्यार भिवन भोंद गुरू मस्त आसता ती म्हूण गुरू करचेंच ना अशी ठरोवचें ना. तें जावंका आनी ताजे खातीर देवानेच आमकां मदत करता म्हणून भक्ती मार्गाने बेस्ट हां मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे तरी श्री हरी पाविजे तो स्वभावे. जनी निंद्यते सर्व सोडोनी द्यावे जनी वंद्यते सर्व भावे करावे. प्रभाते मनी राम चिंतित जावा पुढे वैखरी राम आधी वदावा. वैखरी तो गुच खंयचे हां पश्यंती म्हळ्यार हृदयांत मनापासून म्हणका. पुढे वैखरी तोंडान एकदम न्ही हांगश गुणगुणका मात्र न्ही. पश्यंती म्हळ्यार तें आमी म्हणचें नाम तें नामिऱ्या संवाद सादचो मौनाने संवाद सादचो तें पश्यंतीत जाता तें करका. ती भक्ती ये प्रकृतीचा निरास विवेके करावा सावकाश. हे मूळ माय सुद्दां प्रकृतीन तूच येता तिने उत्पन्न केल्या तिवय केन्ना पूण ना जावचेस जाल्यार आमगेल आयुष्य काही ना तांगेल आयुष्य भोव चड युगानुयुग 28 युग तो विठो उबरला आमचे खातीर आनी कितले युग उबरोवचेस वय की न्ही. मस्त युग येतली वतली तेमी ती कशी करचें म्हणून ती मूळ माया सगळी प्रकृती कोरून आमकां शिकयता. एपळ मा अगेन द करंट सुद्दां वचूं जाता. जशी पागोऱ्यांतल्यान उदक वचून शेंड्याचेर फळ येता तांत उदक येता तें कशें जाता हें शिकयतात. हे प्रकृतीचा निरास केन्ना जातलो ही प्रकृती विवेके करावा सावकाश मग परमात्मा परेश अनन्य भावे बजावा. थंय वचून आपण ते सद्गुरू चरणांत लोळण घेवची आनी आमी टोटल सरेंडरन्स म्हणकी तोच आमकां ताज्यांत विलीन करून घेता. थंय तागेल कृप जाय. थंय त्या वेळार तपासता बसचें ना म्हणलें तें करचें. तपासचें कलें पानी पिना छान के गुरु करना जान के पहिले परीक्षा घेवंका जाल्यार एक फंत तुमी मानलो हो आमगे सद्गुरू की ताका सर्वस्व दियत. इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे गुरु रूप निरूपण गुण रूप निरूपण नाम समास षष्ठ. ओम श्री राम जय राम. आता 7वं दशक घेऊया आम्ही. हां 7वं दशक विकल्प निरसन. हां तरी श्रोत्यागेल प्रश्न एक्चुली समर्थांनीच उपस्थित केलेत. बाप म्हळ्यार तांकां श्रोत्याल बद्दल कळ्ळें ना उलट तशे प्रश्न येवंका ती प्रश्न येनात कोणाक एक तर सगळेच कोणाक कळटा की तांकां प्रश्न आसनात आनी कल्ले कळना बुद्ध आसता तांकांय प्रश्न आसनात. तर आमी ताजे मध्येच जावंका म्हण ते विकल्प खंयची येता ती पूर्ण कोणाक अनुमान आसत संदेह आसत त्या संदेहाचें निरसन जावंका म्हणून ते प्रश्न काडटा ती. तर आतां हांगा प्रश्न कल विचार शिष्याने दुसऱ्यान 7वं समास आसलो. स्थूल आहे स्थूल असं म्हणून सूक्ष्म पदार्थाक तांचो राबू जातलो ना. घर असं म्हणून घरांत आमी मनुश्य राबतात घर मेळ्ळें म्हणून राबतात नाल्यार आमी खंय राबशिल्लें. तेमी ती स्थूलची ना जाल्यार सूक्ष्म खंय राबतलें अशी ह्या समासाच्या प्रारंभाक शिष्यान हो प्रश्न विचारलो. जाल्यार समज विचार करून पळया ती स्थूल पयली जाता की सूक्ष्म पयली जाता. तरी समर्थांगेल म्हणणें केलें समर्थ म्हणटा ती सूक्ष्मानेच स्थूळाची निर्मिती केल्या. पयली मनुश्य जालो
कडेर ताणें राबूक घर केलें. पयलीं मनीस जालो कडेर ताणें अग्नी कशें करचें तें शिकलें, वय की न्ही. आनी कडेन रांदप करूं सुरू केलो. हां, गाद्दे कशा सुरू केलो, सगळं केलें. जशी कीड पयलीं तयार जाता, कड्डेर तो आपणाल्या हातान न्हू धागे काडून ताजें स्थूल घरटें तयार करता. पक्षी पयले कडेर पक्ष्यांगेर पिल्ल जातात न्ही, उड्डून वता ती, ते परत घरट्यान येना ती विंगड घरटे करता ती. म्हळ्यार कळ्ळें, सूक्ष्म जीव कडे स्थूल प्रकृती निर्माण करता. हें तांणी सांगलें. कडे शिष्यान परत विचार पुनर्जन्मा बद्दल कल मत आस तुमगेलें म्हणून विचारलें. पुनर्जन्म आसवे अशी. शिष्याल मस्त शास्त्र विरोधी. हां, तो सांगता ना बा पुनर्जन्म आनी खंय, शरिरान जो पर्यंत अंतःकरण आसकी तो पर्यंत त्या शरिरांत वासना कामना सगळें आसता ती. हां, जाल्यार ज्या क्षणांत अंतःकरण आमी मरना पण देह दवरना पण अंतःकरण भायर पडता, की ते देहांत कले ना न्हय, त्या क्षणांत ते शरीर पडता. कडेर एक फंत ताका अग्नी दिल्लो की परत अंतःकरण जन्मा येना अशी शिष्याक दिसता. जाल्यार समर्थ म्हणटा ती, अरे तुगेले हे सगळे प्रश्न अज्ञानांतून येतात, नाल्यार देह बुद्धींतून येतात. हांव म्हळ्यार फक्त हो देह, ही बुद्धी वायट, तेमी ती तुका दिसता आपण मेल की जालें, संपलें सगळें. आनी कळ्ळें ना कितली धर्मान तूं, दे डोंट बिलीव इन रिबर्थ, बट वी हॅव रिबर्थाचे सगळे दाखले ती व्यवहारान सुद्दां कितें कितें जाल्या, तांगेल्या जन्माचो उडा जाला अशी तशी ते सगळे आसत. आनी जे अगदी मरता जावन वाचतात न्ही, तांणी तांगेले अनुभव सांगले. दुसरे कल्याक ऑपरेशन जातना आनी एक फन जर हें जालें तरी टोटल एनेस्थेसिया, जनरल एनेस्थेसिया म्हणटात तें दिल्लं की आमगेल्या मायंडाची भायर पडटा गर्कने, आनी वी बिकम अनकॉन्शियस. अनुभवान सांगता तावळी वी कॅन सी अवर बॉडी बींग ऑपरेटेड. मस्त जाणांक दिसता, ताजे खातीर गुरुंगल कृपा जायी, पण तें दिसता आनी कळटा की मन म्हळ्यार हांव न्हय, बॉडी म्हळ्यार हांव न्हय, हांव कोण ती विंगड आसत, हें त्या वेळार प्रत्यक्ष अनुभव येता. जशी नाल्यार जशी आमी म्हणटात न्ही, मन आमी केन्ना भायर पडटा देहांतून, मन केन्ना भायर पडटा मरचे वेळार मात्र. आनी तावळ आमकां कळटा की हांव म्हळ्यार देह न्हय न्हू, त्या अंतःकरणाक कळटा. आत्मतत्व विंगड जाता त्या वेळार आत्मतत्व खंयच्या अंतःकरणांत आसा की त्या अंतःकरणाक कळटा, अरे आपणे फायदो घेन ह्या देहाचो, आपणे बरेपण कोण घेनी म्हणून त्या वेळार खंत लागता. तें तांणी सांगलें. तर तुगेले हे सगळे प्रश्न ते सांगता ती शिष्या, हे सगळे प्रश्न अज्ञानांतून आनी तुगेले देह बुद्धींतून जन्म आयले तेमी जो पर्यंत वासन आसत तो पर्यंत पुनर्जन्म आसच आसत. हां, कोणा आत्मज्ञान जालें न्ही तो मात्र जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यांतून सुट्टा. आनी गंमत म्हळ्यार वासन निमित्त अंतःकरण परत जन्मा येत न्हय, हें ज्ञानी मनशाक लक्षांत येता. जाल्यार अज्ञानी मनशाक तें कड्डेर थंय कळना, कल्मीत जन्मा येता म्हणून. आनी तो आनी वासनाच तांतूंच बुडलेलो आसता. मज्जीत परब्रह्मांत मज्जीत जावन बदलाक वासनेन हातूंच बुडून आसता, प्रपंचान बुडून आसता. हाताक तेल लायन आसतना पणसा गरी काडूं बसतात तशी खिच्चील आसता, ताका कोणें भायरय काडूं जायना. कंडिशन्ड मायंड की हांव बद्ध आसत, अरे कोणें बद्ध ना, तितूसूच बद्ध ना म्हण सांगल्यार कळना ताका. म्हणूच ज्ञानी मनशाक सांगण्याचेर अज्ञानी मनशान विश्वास दवरून गप्प बसवे. ज्ञानी मनुष्य म्हणटा ना ना बा पुनर्जन्म असं, तू कलगतस, तू अज्ञानी असं म्हण तुका कळना. तर समर्थ सांगतात ना ना, तू अज्ञानी जरी आशील तर ज्ञान मेळोवन घेवची तुका हक्क कसं, तो हा मेळयतलो, हो जन्मजात हक्क तू कसं ज्ञान कोण घेवचो. कल्या म्हळ्यार आत्मज्ञान तुगेले भितर आसत, तेंच तुगेलें चलयतस न्ही सगळें. तू अज्ञानी ना, फक्त तुका रियलायज जावंका की मल्ल्यागी ज्ञान मेळोवचें जाता. आनी मागीर तांणी कल करका अज्ञानी मनशाने कोणें सांगलें बा की पुनर्जन्म आसं म्हण, तर ताजो अनुभव अशी येना अज्ञानी मनशाक, आनी कोणाकय येना. कल्ल्या वेलें न्हय म्हण म्हणटात, कल्ल्या वेलें न्हय, मरना पडेच कळक न्ही. एक्चुली कोण मेलेलो मनुष्य येवन सांगना हांव म्हाका पुनर्जन्म आसा, हें तें कल जालें म्हण, कल जालता गेल्या म्हण तो येवन सांगना. तें सादारण मट्टाक कळना. जाल्यार तेमी ती गप्प बसची न्ही. हांगा समर्थ सांगता ती की अज्ञानी मनशाने ज्ञानी मनशाल मार्गदर्शना अंडर साधन करका आनी ज्ञान मेळोवन तान्नय मुक्त जावंका. नुस्तें तर्क करता बसचें
आणि प्रश्न विचारचे उत्तर दिवची ते मात्र नाही तरी तान्ने सुद्धा आपणाले बरेपण करून घेऊ का म्हणले. तरी आता आम्ही हे वाचच्या एक 15 मिनिटां तू किती जात तितले वाचच्या मला हे जिस्ट सांगल तुमकां जिस्ट सांगले. श्रीराम आधी स्थूळ आहे एक स्थूळ म्हणजे जे दिसता हातात दिसता सगळे हां तरी मग अंतःकरण पंचक जाणतेपणेचा विवेक स्थूळाकरिता ते स्थूळ निर्माण झाले आणि त्या चलोनच्या कोणे पुणे जाई म्हणून कड्डेर अंतःकरण पंचक अंतःकरण म्हळ्यार कळले तरी हे बुद्धी मन तें पुरे कळले मन बुद्धी अंतःकरण मन बुद्धी अहंकार ते पुरे चित्त अहंकार हे 5 नमुन्याचे अंतःकरण त्या मनाचेच प्रकार त्या मूळ मायेचेच भाव भावना तंत असतात या प्रत्येकांत तर ते आयले पहिले घर केले आणि ते घर चलोवच खातीर अंतःकरण पंच केले हे नाही तैसेची ब्रह्मांडे वीण काही मूळ मायेसी जाणीव नाही स्थूळाच्या आधारे सर्व ही कार्य चाले हे कोण म्हणता श्रोत म्हणता ब्रह्मांड असं म्हणून मूळ मायेक काम असं होय की नाही तिका त्याने स्थूळाच्या आधारे सर्व ही कार्य चाले स्थूळ असं म्हणून ती काम करत नव्हे आता देहची ना त्या एकमटाक ते बरोबरी मग देह नाच देह पडलं ते अंतःकरण बाहेर आशिल तर केली ते स्वतःकडे करू शकना माध्यम ना झाले उदास पण पिऊनच्या कल्लेची ना आमचले तोंड सुद्धा ना आम्ही पित्तल कशी ताण लागली वळवळ यांचे तशी त्या वासन घेऊन अंतःकरण बाहेर पडतं नाही त्या फुलफिल करू कल्ले ना देहाची ना भोगच्या कल्ले मेळना उपभोग घेवच्या जायना कंचाचे दिसता सगळे उपभोग घेता ती मत्सर येता कोप येता जाल्यार कल्ले करू जायना आणि असले हांत पावता ती हांग पुणीने तुम्ही सांगता हांग आमकां कले बेजार जालो रण न्यायलाय ते कोप आयलो दुसरी कोणे पण येऊन आमकां शांत करतात इत्याक तरी सगळे विविधता सांगा हांग विविधता असत बाहेर पण ना पडतच नाही आमकां सद्गुरूने आमकां सांगलें की थंय सुद्दां स्तर असतात एखादं स्तर अगदी लो अंतःकरणाचे जे लोक असतात ती स्वार्थी लोक किंवा तमोगुणी करतले मत्सरी द्वेष करतले ते सगळे एकच हांत वतात जिके बर मनुष्य त्याप्रमाणे तांकां 7 स्तर असतात स्वभावाप्रमाणे तांगेल्या अंतःकरणाच्या ग्रेड्सा प्रमाणे तांकां थंय बसयतात त्यावेळी एखादं रडतलो आयसबा तर तागल हांत तो खंय वचून पावता खंयची कैदेन तूं सगळे रडतलेची कोण कोणाला दोळ पुसतले दोळे खंय आसत तेणी पुसूक ते दोळे येना ते कल्ले रोडूक सुद्दां जायना थंय नुस्तें अशी बिलबिलता ती कीड अशें जाल्यार तांकां माध्यम ना तेमी थोडे बरोबर आसा की मूळ मायेक जाणीव नाही ब्रह्मांड विण काही तर ब्रह्मांड असं म्हणून ते सगळं चलल्या तेमी स्थूळाच्या आधारे सर्व ही कार्य चाले हे स्थूळची नसता निर्माण कोठे राहील अंतःकरण ऐसा श्रोती केला प्रश्न याचे उत्तर ऐका श्रीराम. हंग समर्थ वक्त उत्तर दिता कोसले अथवा काटे घरे नाना पृष्ठी चालती घरे सांग जिवांग सुद्दां हे असतात न्ही घर असतात ती बांदिली कासव तागेले हे असता तशी तर सांग कोळी सुद्दां तांगेले घर बांदतात ती वय की नाही तर पहिले कोळी जातात ती आणि कडे घर बांधतात जीव करीती लहान थोरे शक्तीनुसार ते घर कोण करता ती जीव पहिले निर्माण जाता ती कड्डेर तांगेली शक्ती प्रमाण ती घर बांधतात शंख सिंपी घुला कवडे आधी त्यांचे घर घडे की आधी निर्माण किडे हे आधी विचारावे तुम्ही स्वतः मना विचारते किंवा आधी निर्माण किडे हे आधी विचारावे श्रीराम आधी प्राणी ते होती मग घरे निर्माण करीती हे तो प्रत्यक्ष प्रचिती सांगणे न लगे तैसे आधी सूक्ष्म जाण मग स्थूळ होते निर्माण येणे दृश्यांते प्रश्न फिटला श्रोतयांचा तव श्रोता पुसे आणिक आता ताका अनेक हे सुचले म्हळ्यार वक्त्याक बिजी दवरतो नाजाल्यार दासबोध घड्ड नाशिल्लोची श्रोता वक्त्यांचा संवाद असे हां तव श्रोता पुसे आणिक जी आठवले काही एक जन्म मृत्याचा विवेक मज निरोपावा मागीर कोण जन्म मृत्यू कशें जाता तें सांग तरी कोण जन्मास घालितो आणि मागुता कोण जन्म घेतो
हा प्रत्ययो कैसा येतो कोण्या प्रकारे. ब्रह्मा जन्मास घालितो विष्णू प्रतिपाळ करीतो रुद्र अवघे संहारितो ऐसे बोलती श्रीराम. तरी हे प्रवृत्तीचे बोलणे प्रत्ययास आणि उणे कोण उचून पळल्या. रुद्र संहार करत की विष्णू प्रतिपाळ करता ब्रह्म जन्मा घालता. हां आमकां तरी दिसता हांव बापूस जन्मा घालतात ब्रह्म खंयचो जन्मा घालता म्हणून तशी. तरी हे प्रवृत्तीचे बोलणे रीत उलोवंची एक रीत आसा लोकांनी उलोवंची म्हणून जाल्यार ताचो प्रत्यय याना अशी श्रोत म्हणटा. प्रत्ययास आणि उणे प्रत्ययाना प्रत्यय पाहता श्लाघ्यवाणे होणार नाही. कल म्हणून कळना. ब्रह्म्यास कोणे जन्मास घातले विष्णूस कोणे प्रतिपाळिले रुद्रास कोणे संवारिले महाप्रळयी. म्हणून हा सृष्टीभाव अवघा मायेचा स्वभाव करता म्हणून निर्गुण देव तरी तो निर्विकारी. हे कोण केले ही सृष्टी कोण केली. मायेत स्वभाव म्हणून गेल्यार म्हणून हा सृष्टीभाव अवघा मायेचा स्वभाव करता म्हणून मायेक कोण केली. निर्गुण देव कर्तव्य तो निर्विकारी असो म्हणावे. माया जन्मास घाली मायेन जन्मा घाले म्हणून गेल्यार तरी हे आपणची विस्तारली आणि विचारिता थारली हे ही गणेना. थारली म्हळ्यार ती आशिल तशी वर्तव्य सतत चेंज जात असता. आता जन्मतो तो कोण कैसी त्याची ओळखण. नेमके जन्मा येता म्हळ्यार कोण जन्मा येता हे श्रोत्यान हो आमचो प्रश्न विचारला. आम्ही जन्मा येतात म्हणजे नेमके आमगरांतले कल्ल जन्मा येता. आता जन्मतो तो कोण कैसी त्यासी ओळखण आणि संचिताचे लक्षण तेही निरोपावे. पुण्याचे कैसे रूप आणि पापाचे कैसे स्वरूप याही शब्दांचा आक्षेप कोण करता. हे काहीच न ये अनुमाना म्हणती जन्म घेते वासना तरी वासना ते पाहता दिसेना ना धरिता नये. आता दिसेना ना धरिता नये. वासना कामना आणि कल्पना हे तू भावना मती नाना अशा अनंत वृत्ती जाणा अंतःकरण पंचकाच्या. अंतःकरण पंचक म्हळ्यार अंतःकरण मन बुद्धी अहंकार चित्त अहंकार हे सगळं अंतःकरण पंचक. तान तू कलकल बुजबुजत असता. म्हळ्यार कितले वर्स धरून ते हें करता वासनेन बिडबिडल्या. वासना की कामन जाता इच्छा जाता. आणि कल्पना अरे हे मेळतलें मेळ्ळी जाल्यार कोप येता. हे तू भावना मती नाना नमन्या बुद्धी अशा अनंत वृत्ती अंतःकरण पंचकाच्या. असो हे अवघे जाणीव यंत्र. जाणीव म्हणजे स्मरण मात्र. त्या स्मरणास जन्मसूत्र कैसे लागे. जाणीव म्हळ्यार एक कलक्यास बा म्हणून जाणीव जाता. आम पोट दुखता दुखीची जाणीव जाता. दुखी दाखोवच्या जायना. पोट दुखता जाल्यार दुख दाखोवचें जातलें. भूक लागता भूक खंय आसा म्हळ्यार ती पकडचें जायना. जाल्यार कोणा लागता की तांकां कळटा तांची जाणीव जाता. तशें अवघे जाणीव यंत्र. जाणीव म्हणजे स्मरण मात्र. त्या स्मरणास जन्मसूत्र कैसे लागे. हे स्मरण मात्र ते स्मरण जन्मा कशें येतलें. श्रोत म्हणटा देहो निर्माण भूतांचा वायो चाळकतयाचा जाणणे हा मनाचा मनोभाव जाणचे हे मनाने. असो हे सहजची घडले तत्वांचे गुंथाडे झाले कोणास कोणे जन्मविले कोणे प्रकारे. इतले सगळे तत्व तुम्ही आमकां सांगली जाल्यार कल्ल जन्म आयली शेवटी खंयचे ती तत्व जन्म आयली जाल्यार देह कशें जालो मागीर असो मस्त प्रश्न आसत. ते तांणी विचारले कोणास कोणे जन्मविले कोण्या प्रकारे. तरी हे पाहता दिसेना म्हणून जन्मची असेना. तर शेवटी निष्कर्ष कल श्रोत्या गेलो म्हणून जन्मची असेना. उपजला प्राणी येना मागुता जन्म. तांकां बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर. कल्ल जन्म आहेत ते पहिले सांग कडेरी. तशी कोणासीच जन्म नाही तरी संत संगे केले काही. कोणाकय जन्म ना जाल्यार हे संत येवन तुमकां जन्म मरणाच्या फेऱ्यांत सुटका म्हण इतले वांट कल्ल्या काडटात तरी पण जन्माक येवची करना जाल्यार. ऐसा अभिप्राव सर्व ही श्रोतयांचा. पूर्वी स्मरण ना विस्मरण मध्येच हे झाले निर्माण. आमगे देह नाशिल्लो आमकां स्मरण ना विस्मरण ना वय की नाही. गेल की तांकां दुखी जायना देहाक दुखतवे सगळे दुःख गेले तांगेले
भयंकर सफर जातले हांगा मरण आयल्यार वेलकम म्हणटात लोक. बरें जालें म्हण. पूर्वी स्मरण ना विस्मरण मध्येच हे जाले निर्माण. म्हळ्यार जन्मा येवचे पयलें आनी मोर वचना पळय. मरचे पयलीं जन्मा येना पण मरचे पयलीं जे जीवन म्हूण आसता तांतू ते मध्य स्थिती तांतू अंतर्यामी अंतःकरण जाणती कळा थंय जाणती कळा. सावध आहे तो स्मरण विकळ होताची विस्मरण. म्हाताऱ्यांक देह आसतना सुद्दां विस्मरण जाता. विस्मरण पडता मरण पावती प्राणी. स्मरण विस्मरण राहिले मग ते देहास मरण आले. पुढे जन्मास घातले कोण्यास कोणास कोणे. एक सेकंद. म्हणून देहास मरण आले पुढे जन्मास घातले कोणास कोणे. म्हणून जन्मच असेना आणि यातनाही दिसेना अवघी व्यर्थची कल्पना बळावली. म्हणून जन्मच नाही कोणासी श्रोतयांची आशंका ऐसी. मरून गेले ते जन्मासी मागुते नये. अशी श्रोत्यांगल म्हणणे. वाळले काष्ठ हिरवाळेना सुकून गेलेले ताका कोंब फुटना. पडिले फळते लागेना तैसे पडिले शरीर येना जन्मास मागुते. मडके अवचिते फुटले ते फुटोनीच गेले तैसेच पुन्हा जन्मले नाही मनुष्य. येथे अज्ञान आणि सज्ञान सारिकेच झाले समान. ऐसा बळावला अनुमान श्रोतयांचा. म्हळ्यार अज्ञान सज्ञान म्हणून कल्ल्या सगळे एकल्याक नवे मनुष्य तांकां जन्म ना. तेमी आस तेन्ना एकू जन्म मेळ्ळा एन्जॉय आता एन्जॉयमेंट कल्ले ताजी प्रत्येका गेली कल्पना विंगड आसता. तरी हांगा आमी म्हणी राबया इत्या म्हळ्यार हांगा वक्त त्या हाका निरसन करचें ते शंकेचे. वक्ता म्हणे हो ऐका अवघे पाषाण करू नका. सावध होऊन विवेका अवलोकावे. हांगा मी राबया 32 ओवे जाल्यो. आता मुखार खंत पर घेवया माझे. आणि समर्थ खरेंच पाप आपण जावन क्वेश्चन करता ती इथे म्हळ्यार तांकां एक सुद्दां शंक वरचे ना. आमी परब्रह्मांत विलीन जावचे खातीर एक सुद्दां इट शूड बी क्रिस्टल क्लियर इन अवर मायंड. कसले जाता कल्ले असं अनुमान ना. प्रत्यक्ष प्रचिती गुरु प्रचिती शास्त्र प्रचिती आणि आत्मप्रचिती. त्या आत्मज्ञान पयलीं जावंका कड्डेरी लोकांत आशिल्लो तोच आत्मा आमकां दिसता सगळ्यांत आशिल्लो आनी कड्डेर ती सगळी मूळ माया कळटा आनी ती मूळ माया आमकां परब्रह्मांत विलीन करता गुरु कृपेन. आनी गुरू आमकां घेवन वतात तशी. तर हांगा आमी राबया आनी समर्थ आमचे खातीर प्रार्थना करता आसती. कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी. अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तुझी सावरी दयाळा कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी. कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. आता मी हे विवेचन पुष्प त्या समर्थांगड चरणांचेर घाल्या मग सद्गुरू गेल्या स्वामीजीं गेल्या सगळे एकच तत्व एक तत्व नाम दृढ धरी मना. हे तत्व गुरु तत्व परमात्म तत्व परब्रह्म तत्व
एकची त्या परब्रह्म त्या तत्वाचे चरणांचेर आमी घाली आनी तांकां चरण ना ती पण आमी मनोभावाने त्या तांतू घाल्या दवरया आमगेल म्हणटा आमकां कशी साध्य जाता तशी आनी हें करूया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. नमस्कार सगळ्यांक.